नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। एका म्हयन्यांत किशोर मांद्रेकाराक आयले 57,36,285 विजेचे बिल। कशें आयले इतले बिल विचारल्यार कोणाची ना जाप। वांयगणी शेतांचो हंगाम नेटान सुरू। ताळगांवचे शेतकार वांयगणी शेतींत पिकयतात कणगां, मिरसांग्यो आनी भाजी। सांगेच्या बेंडवाडो दांडो पुलाचे काम जातले 6 म्हयन्यां भितर पुराय। मंत्री सुभाष फळदेसायाचे आश्वासन। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवचलच्या इतिहासीक थळांची केली पळोवणी। धर्मवीर संभाजी महाराजान बांदिल्ल्या निमुजग्याक दिली भेट। आनी गोंयान फुडले 3 दीस पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। नुस्तेकारांनी वच्चे न्ही खोल दर्यांत, हवामान खात्याची शिटकावणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। मांद्रेच्या किशोर मांद्रेकाराक 57,36,285 विजेचे बिल आयिल्ल्यान ताका शॉक बसला। दर म्हयन्याक ताका 700 ते 800 रुपया बिल येतालें अशें घर मालकाचें म्हणणें। ही चूक कशी जाली हाची अजून जाप मेळूना। एजन्सीची जर चूक आसा जाल्यार हाका कारणीभूत आशिल्ल्या ब्लॅक लिस्टान घालचे अशी तिडक किशोर मांद्रेकारान उक्तायल्या। काल म्हाका एक लायटीचें बिल येयलें। ते बिल अमावंट जर पळयलो जाल्यार पळोवन म्हाका शॉकच येयलो। म्हणजे इतले म्हाका बिल येयलेत कशें? प्रत्येक म्हयन्याक म्हाका 700-800 इतलेच बिल येता। जाल्यार काल हे बिल पळयलें जाल्यार 57,36,285 रुपया येयले। जाल्यार हांवें तें बिल घेवन डिपार्टमेंटान गेलो। डिपार्टमेंटान चवकशी करपाक आगारोडे जाल्यार त्या हेड क्लार्क कोण बसता तेजे कडेन हांवें चवकशी केली, म्हणजे इतले बिल कित्याक येयले? तर तेणी म्हाका सांगलें, हांवें तेंका विचारलें पण एवरेज बिल कित्याक काय? तेणी म्हाका सांगलें एवरेज हेजो अर्थ मिटर रिडर जेन्ना तुज्या घरा गेलो तेन्ना एक तेजो मिटर फॉल्टी आसतलो किंवा लायट गेल्ली आसतली, म्हणजे काय एवरेज मेळोंक ना, म्हणजे ते एवरेज येयले। म्हटलं ओके, मान्य। एक म्हणजे मिटर रिडराची हांव मिस्टेक म्हणना, कित्याक मिटर रिडर येता तो मिटराचो बॉक्साचो नंबर पळयता किंवा तो वळखीचो आसलो जाल्यार नांव पळयता आनी बिल दिता, तो अमावंट पळोवंक वचना। म्हणजे एक तर तेंचे क्लेरिकल मिस्टेक आसूंक शकता, प्रिंटींग मिस्टेक आसूंक शकता, किंवा ही ज्या एजन्सीक हे काम दिल्ल्या ते एजन्सीचे आसूंक शकता। तर ते एजन्सीचे जर मिस्टेक आसा जाल्यार अशा एजन्सीक ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय गव्हर्मेंटान। वांयगणी शेती करपाक सुरवात जाल्या। ताळगांवचे शेतकार वांयगणी शेतान कणगां, मिरसांग्यो आनी भाजी ही पिकावळ पिकयतात। सध्या कणगां वाल लावपाचें काम नेटान चालू आसा। तशेंच कांय शेतकार आपल्या शेतान नितळ करपाक व्यस्त आशिल्ले दिसून येता। उदक शेतां मेरेन पावनाशिल्ल्यान कळशांनी उदक घालून ही वेगवेगळी पिकावळ पिकयतात। कृषी संचालनालय हांच्या कडल्यान कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण जावचे हे खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात। कांय शेतकार आयज मेरेन आपलो पुर्विल्लो वेवसाय सांबाळून दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा। सांगेच्या बेंडवाडो दांडो पुलांचे काम फुडल्या वर्साच्या मे म्हयन्यामेरेन पुराय करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायन दिली। पुलांचे काम पुराय जाय मेरेन कंत्राटदाराक पयशे फारीक करचे नात अशें ताचें म्हणणें। आदली 2 वर्सां कोरोना आनी उपरांत पावसाक लागून पुलांचे काम अडकून पडिल्लें।
पूण आतां हें काम नेटान चालू आसा. दुसरे वाटेन थळावो नगरसेवक मॅशू डिकॉस्टान ह्या पुलाचें काम बेगीन कित्याक जायना अशें म्हणीत टिका केल्या. परत एक फावटी हांव आमदार जातकच कामाक सुरवात केल्ली आसा आनी कामाक सुरवात करता आसतना परत एक फावटी पावसाचो सिजन गेल्लो आसा. जें काम जितके प्रमाणान ते पिलर्स काडपाचे तें काम पिलर्स काडपा पर्यंत केल्लें, पूण ताच्या नंतर न्हंयक उबी रावन तातूंत भितर आज मड फिलिंग करून बाकीचें बॅलन्स काम करपाक जाय. पावस पडटा आसतना हुंवार आसतना तें काम करपाक मेळना, तातूंत भितर स्थगिती आशिल्ली. निश्चितपणान येता ते 5-6 म्हयन्या भितर म्हणजेच हांवें मे म्हयन्याची डेडलायन तांकां दिल्ली आसा. ह्या मे म्हयन्याच्या पयलीं म्हाका पूल जावपाक जाय ह्या तरेचें हें दिल्लें आसा आनी तो पर्यंत तांचे पेमेंट्सय कंप्लीट जावचें ना हाची हांव हें पळयतलो की जो पर्यंत पूल कंप्लीट जायना तांचें फॉलोअप करपाचें काम म्हजे कडेन आसा. आयज काम परत एक फावटी मोठ्या जोमान सुरू जाल्लें आसा. नोव्हेंबराच्यान ताणें म्हाका सांगलें की नोव्हेंबराच्यान आपलें काम सुरू जातलें. आतां तें मड फिलिंग जातलें, ताजे नंतर जें उर्वरीत काम आसा तें आमी काम करपा खातीर फॉलोअप करीत आसा. जे आमचे GSIDCचे वायस चेअरमॅन आहा जोशुआ डिसोजा हो पूल GSIDCन घेतलेलो आहा. सो हांव ताका रिक्वेस्ट करता फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे चेअरमॅन आहा ह्या कॉर्पोरेशनाचे GSIDCचे आनी आमदाराक रिक्वेस्ट करता की हो पूल आयज पॅथेटीक कंडिशनान आहा आनी बाकीच्यो गोश्ट्यो ज्यो लोकांचो बोवाळ जाता त्यो अननेसेसरी गोश्टींक आमी हात घालचे पयलीं हो पूल आसतलो ह्या पुलाचें काम बी आमी पयलीं करपाक जाय, कारण ती आयज काळाची गरज आहा. आनी सगळें करता आसतना हांव एक कावन्सिलर म्हाकाय दिसता की हो पूल जावचो म्हणून, कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आहा. आतां कावन्सिलर म्हणून जे गृह आधार, लाडली लक्ष्मी आनी कितें रस्ते गटर हें सगळें करपाक जाय आमी करतात, पूण ताजे बरोबर पूल जावचो, बाकीच्यो गोश्टी हॉस्पिटल जावचें हें आमकां दिसता. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी दिवचलच्या इतिहासीक निमुजग्याची पळोवणी करून ह्या थळाची म्हायती जाणून घेतली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा तांचे घरकान्न तशेंच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंत शेटये हाजीर आशिल्ले. गोंय संपूर्ण यात्रे खाला राज्यपाल पिल्लय हांणी शुक्रारा दिवचल मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या वेळार तांणी 17व्या शेंकड्यांत धर्मवीर संभाजी महाराजान बांदिल्ल्या निमुजग्याक भेट दिली. औरंगजेबाचे पूत अकबर हाका लागून हो निमुजगो बांदिल्लो असो इतिहास आसा. ताच्या पयलीं राज्यपालान गांवकार वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीचें दर्शन घेतलें. उपरांत शारांतल्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चीन वचून सायबिणीचें दर्शन घेतलें. गोंयांत 3 दीस पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताच्या पयलीं सादारणपणान 4 ते 5 दीस सुकें हवामान आसतलें. फुडल्या 2 दिसांत उण्यांत उणें तापमान सुमार 2 अंश सेल्सियस डिग्री देंवपाची शक्यताय आसा. 13, 14 आनी 15 तारखेर उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयच्या कांय जाग्यांचेर हळुवार पावसा सयत गडगडपाची खूब शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
सरकारान नोकर भरती आयोगाच्या कमिटी विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. भाजप सरकार जॉब फेअर आयोजीत करता, हातूंत खाजगी कंपन्यांचो आस्पाव आसता. खूब कमी लोकांक ह्या नोकऱ्यांची संद मेळटा, पूण सरकारी नोकऱ्यां खातीर असो जॉब फेअर सरकार कित्याक घेना असो प्रश्न काँग्रेस पक्षान उप्रासला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो कायदो 2018 स्थापीत केल्लो, पूण हो कायदो कोणे बंद केलो हो प्रस्न कोणूच सरकाराक कित्याक विचारिना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमशाचें म्हणणें. ओपनली कोण तरी स्टॉल घालता, कोण एम्प्लॉयर कोण तरी येता, कोणाक तरी एम्प्लॉयमेंट मेळोवंक शकता. हाजे पयलीं एक जॉब फेअर जाल्लो हांगा तालेगांव कम्युनिटी सेंटरान. ताजी डेटा अवेलेबल ना, कितले लोक आयिल्ले, कितले लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो, आनी मेन मुद्दो आमी ताचे कडेन मांडला म्हणटा तो जॉब सिक्युरिटी. फाल्यां जर ह्या प्रायवेट सेक्टरान कोण कामाक लागलो जाल्यार तो कितलो दीस उरतलो, तो आपूण म्हणून राजिनामो दिवन वयतलो काय तुमी ताका काडटले, ताजे कडेन स्कील कितें आसतली. हे सगळो डेटा बेस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार बेश्टेच आंकडे तो म्हणटा 5000 जाणांक जॉब मेळ्ळे, मागीर दुसरे दिसाक 500 जाले, मागीर 50 जातले. हाजेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव डेटा आसपाक जाय हें आमी ताका सांगलां. ताजेर आमी परत येवन चवकशी करतले. जॉब सिक्युरिटी नंबर 1. फेर लायले, फेरी लायली आनी जॉब दिले आनी हजारांनी भुरगे उरले, तांचें कितें जातलें. जॉब दिले उपरांत तांकां सिक्युअर करतले तुमी, तांकां फुडार आसतलो, तांचे इन्क्रिमेंट कशें जातले, तांकां मिनिमम वेजीस कितल्यो मेळटल्यो, ते सातिस्वेत आसतले हे जॉब घेवन. हो इश्यू आमी आज लेबर कमिशनरा कडेन मांडला. आमी समजता तो आपल्या सरकारा कडेन घालतलो म्हणून, पूण चड करून डेटा बेस आजून ना. हाज्या पयलीं कितें जाल्लें, हाज्या फुडाराक कितें जातलें. शुक्रारा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सोनसड्यार वचून कोयर वेवस्थापनाची पळोवणी केली. दर 15 दिसां उपरांत ह्या सोनसड्याक भेट दिवन कामाची पळोवणी करून कामा विशीं जाणून घेतलें. तशेंच फाटले फावट सुक्या कोयरा खातीर 4 मशिनांची मागणी केल्ली. आतां मेरेन पुराय 3 मशिनां ह्या वेवस्थापनार आसात आनी ह्या सुक्या कोयराचें काम बेगोबेग पुराय करपाचो यत्न आसा अशें दिगंबर कामतीचें म्हणणें. 2023च्या फेब्रुवारी मेरेन हें काम पुराय करपाचो यत्न आसा अशें लेविन्सन मार्टिन्सान सांगलें. ह्या पळोवणे वेळार आमदार दिगंबर कामत, लेविन्सन मार्टिन्स आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. विजीट अशें थारलां. फाटीं म्हजी मिटींग जाल्ली पणजे. तातूंत भितर अशें थारयलें की अनलेस यू मॉनिटर, समबडी मॉनिटर्स, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिजॉल्व दीस इशू बसून. सो वी सेड दॅट एवरी 15 days, Levinson, since this is now, we have said that solid waste management is going to be the nodal agency. So Levinson will visit every 15 days. So today we said we will visit here, and again on 25th again he will visit. And then whatever, see the progress of last 15 days, what has been decided has been implemented or not, if there are any hurdles, and plan for next 15 days. त्याशिवाय तें जावपाचें ना. सो सोमाराच्यान 2 मशिनां इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बेलिंगाचें काम चालू करतले. हांगा 2 आशिल्लीं ती आज काल तांणी 3 केल्या आनी आज 4थें मशीन ते सकयल घालतात. सो 4 मशिनां हांगा जातलीं बेलिंगाची. विथ दॅट ड्राय वेस्टाचो प्रॉब्लेम खूबसो रिजॉल्व जातलो. Small things has to be tweaked here, like this waste is every day, is coming every day. So you have to, your decision has to be also every day and quick. Payment also has to be fast. So we are streamlining, and sir has said every 15 days we are going to visit here and review everything. Okay. Time being, after this shed will be repaired, and some concessionaire will be put here to manage the waste, day-to-day waste. For that, these things are required to repair basic machinery. I think there's the second part is the legacy waste. Legacy waste by February we are trying to complete the entire thing. Some issue is there because of the RDF, which has to move fast. So once RDF if is not moving, then we are not getting enough space to put more machinery there. So however, because now is the fair season, so we have to before monsoon, but before February we are aiming to complete the entire remediation. वाळपय भलायकी केंद्र आनी म्हाऊस पंचायत हांच्या जोडपालवान कोपार्डे गांवांत ब्रेस्तारा भलायकी तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें. मावशे पंचायतीचो सरपंच सोमनाथ काळे हांच्या हस्तुकी ह्या शिबिराचें उक्तावण जालें. ह्या भलायकी तपासणी शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभिल्लो. सुमार 130 गांवांतल्या लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो.
तन्ने पपायांत आशिल्ल्या विटामिन्स, प्रोटीन्स आनी एन्झायम्स अशा गरजेच्या पोषक तत्वांक लागून भलायकेचेर जायते फायदे जातात. तशेंच तातूंत बॅक्टेरिया विरोधी आनी घाव बरे करपी गुणधर्म आसतात आनी पचन जावपाक आदार दिता. तन्नी आनी पिकूंक नाशिल्ली हरवी पपाय कमी मोलाची आसता. गोंयांत तर पपाय चड प्रमाणांत पळोवपाक मेळटा. तन्ने पपायांत फायबर भरपूर आसतात जे स्टार्च तयार करपाक आदार करता आनी निमाणे आंकड्यांनी फायदेशीर बॅक्टेरिया खातीर अन्न जाता. तशेंच पचन करपाक मदत करता. डायबिटीज आसा तांकां लेगीत मदत जाता. खंयच्याय मनशाक डेंगू दुयेंस आसल्यार तांकां तन्ने पपायच्या पानांचो रोस दिवचो. तन्ने पपायेंत जायतीं म्हत्वाची मिनरल्स आसतात. इन्सुलिनाची निर्मिती वाडोवपाक ही मिनरल्स उपेगी पडटात. शुक्रारा मडगांव नगरपालिके कडेन वर्सा भितर जमिल्लो प्रलंबीत कर भरपा खातीर हप्त्यान भरपाची सुविधा दिवची अशी मागणी मडगांव वेपारी संघटनेचे अध्यक्ष विनोद चिरोडकारान केल्या. खास करून कोरोना महामारी उपरांत आमकां वेवसाय करपाक अडचणी येतात. देखून मडगांव नगरपालिकेन हप्त्याची सुविधा दिल्यार आमकां व्हडली मजत जातली अशें शिरोडकारान ह्या वेळार सांगलें. आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटीक तेन्ना कोरोना टायमार सांगलेलें जेन्ना कोणाले भाडें उरलें चड ते एकदम म्युनिसिपालिटी आमकां भर म्हणटाले. आतां म्युनिसिपालिटीन कितें केलां लोकांची फाटी लागपाक कॉमेस केलां. आमी म्युनिसिपालिटीक मागपाक सोदता मार्केटां भायल्यान शॉपां बसून ती तेंच्यान थोड्या भाडें खूब उरलेलें ते तांकां हप्त्यांनी भाड्याक भरपाची एक म्युनिसिपालिटीन एक तांकां चान्स दिवचो. आनी सपोज एक कोणा 10 लाख 20 लाख अशें 5 लाख अशें 1000 अशी बसून उरली न्ही तांकां एक हप्त्यान दिवचें. कित्याक गिरायक मार्केटान खूब कमी आसा. ताका लागून हे म्युनिसिपालिटीन तांकां दिवपाचें अशें हांव प्रेजिडेंटाची चीफ ऑफिसरा कडेन मागतां. आता बातमी समेस्त आधार कार्ड धारकां खातीर. दरेका आधार कार्ड धारकाक आता आपली वळखपत्रां 10 वर्सांतल्यान एकदा तरी अपडेट करची पडटली. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण केंद्र सरकारान आधार कार्डाच्या नेमान दुरुस्ती केल्या. या दुरुस्ते प्रमाण आधार कार्ड धारकांनी आधारा खातीर नोंदणी केल्ल्या तारखे सावन दर 10 वर्सां पुराय जातकीच आपली वळख आनी राबित्याचो पत्तो पुराव्या सयत अपडेट करचो अशें अधिसुचोवणेंत जारी केला. वीस वर्सां परस चड काळा पयलीं पुराय भारतांतली सांस्कृतीक आनी वस्तुशिल्प दायजाची वळख करून दिवपी गोवा इतिहास महोत्सव गोवा दायज महोत्सवाच्या रुपान परतून येवपाचो आसा. 15 ते 19 नोव्हेंबर मेरेन गोवा हेरिटेज महोत्सव जातलो. 5 दिसां भितर पणजेंतल्या 18 दायज जाग्यांचेर भोंवडी जातली. चित्रकारांक त्या थळांचे चित्रूय काडपाक मेळटलें. जेवणाचो स्टॉल लोकवेद हांचोय आस्पाव महोत्सवांत केला. 20 दायज भोंवडी आनी 80 परस चड गोंयकार कलाकार आनी कारागीर राज्यांतल्या दायजाचे वेगवेगळे भाग दाखयतले. 5 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत गोंयकार कारागीर मातयेची आयदनां, लाकडाची कामां, हातमाग, नाल्लांची कामां, हातांत रंगयल्ले टायल्स अशी खाशेली कलाकृती दाखयतले. तशेंच धालो, मांडो, फुगडी, घोडेमोडणी, गोफ, कुणबी, कळशी अशे थळावे लोकनाच नाचाचे सादरीकरणूय ह्या कार्यावळींत जातले. फाटले कितलेशेच दीस जाले भाटले पणजे हांगसरल्या सदचीच येरादारीची कोयंडी जाता. तातूंतच म्हयनो जायत आयलो तरी लेगीत बाटलेंतल्या रस्त्याचें काम अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्यान लोक वरांची वरां ह्या रस्त्यार शिरकून उरतात. दनपारच्या वेळार जेन्ना स्कूल सुट्टा तेन्ना चड प्रमाणांत गर्दी जाता. तशेंच सांजेच्या वेळार जेन्ना लोक कामा वयल्यान घरा परततात तेन्ना लेगीत येरादारीची कोयंडी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती केन्ना मेरेन पुराय जातली हाचीच वाट सध्या पणजेकार पळयतात. दक्षिण कोकण पंढरपूर म्हळ्यार सोनुर्ले वाठारांतली माऊलीची जात्रा. ही जात्रा महाराष्ट्रांतूच न्हय तर देशांतूय फामाद आसा. सोनुर्लेची माऊली ही दक्षिण कोकणाची आराध्य देवत
म्हूण वळखतात. हो उत्सव सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतलो सगळ्यांत व्हडलो लोटांगण उत्सव म्हूण मनयतात. ह्या जात्रेच्या निमतान गोंय, कर्नाटक, मुंबय, कोल्हापूर सारक्या हेर राज्यांतल्यान लाखांनी देवीचे भक्त आशिर्वाद घेवपाक येतात. पारंपारीक पद्दतीन खण आनी नाल्ल दिवन देवाची वोटी भरतात. देवीची जात्रा बुधवार सावन सुरू जाल्ली. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा पुराय वाठारांत माऊली देवीची तरंगां भोंवडयतात. देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी नवस पुराय करपाक लाखांनी देवीचे भक्त हाजिरी आसतात. सध्या बिझी शेड्युलांत आपले जिवीत आनी कूड घटमूट दवरची आसत जाल्यार म्हत्वाचो तो व्यायाम. दिसांतली उण्यांत उणी 15 मिनटां ही व्यायामा खातीर दिवची अशें तज्ञांचें मत आसा. त्याच तज्ञांच्या मता प्रमाण व्यायाम हो ल्हान ल्हान एक्सरसायज वरवीं सुरू करपाक जाय. खंयच्यो हेवी एक्सरसायज करता जाल्यार ताच्या पयलीं वॉर्म अप करप. तशेंच पयलेच फावट एक्सरसायजाक सुरवात करता जाल्यार सुरवातेक खूब कठीण व्यायाम करप टाळप जेणे करून आंग दुखचें ना. तशेंच व्यायाम करून जाल्या उपरांत स्ट्रेचिंग अश्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली दिसपट्ट्या जिणेंत केल्यार कूड निरोगी दवरपाक मजत जाता. ह्या सगळ्या वांगडा म्हत्वाचें तें म्हळ्यार वर्कआवट प्लॅन आसप आनी तो सद्दां फॉलो करप. तशेंच व्यायामा वांगडा गरजेचें आसा तो आपलो आहार. तो आहार जाता तितलो ऑर्गेनीक दवरपाक जाय जेणे करून आपली कूड डिटॉक्स जावपाक मजत जाता. श्री पिंपळेश्वर दत्त मंदिर संस्थान पणजी हांगसर बिरेस्तारा स्वप्ना वायोलीन संगीत सुवाळो जालो. ह्या संगीत कार्यावळीची रचना सुश्री स्वप्ना दातार हांणी केली आनी तांकां साथ दिवपी अनेक वायोलीन वादक कलाकार आशिल्ले. हो सुवाळो शुक्रारा 12 नोव्हेंबर रवींद्र भवन सांखळे हांगा सांजेच्या 6 वरांचेर जातलो. जाल्यार 13 नोव्हेंबराक सांजेच्या 6 वरांचेर राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा जातलो. ह्या संगीत सुवाळ्याक सगळ्या रसिकांनी येवचें अशें आपोवणें रवींद्र भवन सांखळे आनी राजीव कला मंदिर फोंडे संस्थेच्या वांगड्यांनी दिला.
गोंयच्या जेवणाक गोडाचो वापर चड प्रमाणात जाल्लो दिश्टी पडटा। पुर्विल्ल्या वेदीक काळां सावन वापरिल्ल्या गोडाच्या पदार्थां भितर गोड हो एक पोरणो गोड पदार्थ जो भरपूर रगत आनी स्नायू तयार करपाक शकता। सगळ्यांत चड प्रमाणात गोडाचो प्रकार उसाच्या रोसान तयार करतात, हाका साखर गोड म्हणटात। चिक्की, खीर, शीत, डोसा सारक्या पदार्थांक ताची भरपूर रूच आनी रंगा खातीर वापर जाता। काजुराचे गोड जाका डेट पाम अशें म्हणटात, ताची चव चॉकलेटी सारकी आसून तातूंत भरपूर प्रमाणात मिनरल्स मेळटात। हे गोड उपचारात्मक गुणधर्मा खातीर वळखतात। अस्तंत बंगालांतल्या कोलकाता वाठारांत हे सहजपणान मेळटा। नाल्लाच्या रोसांतल्यान तयार केल्ल्या नाल्लाच्या गोडांत मॅग्नेशियम आनी आयर्न भरपूर प्रमाणात आसता। नाल्लाचे गोड चड करून तिखट ग्रेव्हीन मसालेदारपणा उणें करपा खातीर वापरतात आनी ताचो वापर चड करून गोंयच्या जेवणांत करतात। संवसारांतले सुमार 55% गोडाचें उत्पादन भारतांत जाता। आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।